मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. अजून 12 जावंक ना म्हणून गुड मॉर्निंग. ओके, आणि 12 न्ही 10 मिनटां आसा. तसं आता ब्लॉग स्टार्ट करता. सो इश्वी अजून उठोवंक ना आनी ताका आतां धांवपाक जाय. तो अजून उठोवंक ना. 12 जावपा येयली. हांव उठलो दिसता. एक मिनट आं. अबे सारको 12 उठलो. कितें रे? गुड मॉर्निंग म्हण. कितें? सो जस्ट उठलो आतां ताका न्हांवपाक घालूंक जाय, तेल पुसूंक जाय, सगळें कामां आसा. ओके, आयज थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतलें आयज आमचें आसा बार्बेक्यू पार्टी. सकाळीं गेल्लो तो नुस्तें हाडपाक, म्हणजे सकाळीं म्हणजे अरावंड 10:30 सुमार गेलो तो. नुस्तें घेवन येयलो बेतीन वचून. चिकन आनी नुस्तें. आयज सुंगटांच ना खंय. कोणा खबर की जालें आयज. ओके, सगळें काडून दवरता. हांवें म्हटलें ताका सुंगटां तूं उजरोवन हाड, आनी म्हाका आनी हांव पाशेंच ना सुंगटां उजरोवपाक. तिसऱ्यो हाड म्हणलें ताका हांवें, कित्याक तिसऱ्यो न्ही हांव फ्रिजीन दवरतलें वॉश करून. आमकां जाय पडटलें संडे बीन. फाल्यां खायना, संडे आमकां जातलें म्हणून हांवें म्हटलें तूं गेलात न्ही तिसऱ्यो हाडून दवर. सो दाखयता तुमकां सगळें न्ही हांव एक आयदनान काडून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात किंगफीश आनी प्रॉन्स न्ही खूब धाकटे आहा, चड व्हडले ना. आनी चिकन न्ही खूब व्हडले व्हडले पीस आसा, ताका हांव 2 कट करतलें. आनी हांवें सांगलेलें हें तिसऱ्यो हाडपा येना, तें खूब म्हाका दिसता खूब हें तिसऱ्यो न्ही हें असलें आमगे चड हाडना. म्हाका इतलें हेजे न्ही बुळबुळे आसता अशें दिसता म्हाका. तर बुळबुळे बी असले न्ही रिशीव खायना. आतां असलें हांव खूब कमी हाडपाचें. आतां आसूं म्हटलें ताका बरें वॉश केल्यार खुबे म्हणटा दिसता म्हाका. कमेंट करा हेका खुबे म्हणटा काय तिसऱ्यो म्हणना हेका खुबे तें. ओके, सो हेका बरें वॉश करून हांव फ्रिजीन दवरतलें. सो आमकां जातलें मागीर संडे. तर हें सगळें न्ही आतां म्हाका क्लीन करूंक जाय. क्लीन करपाक गेल्लें हांव उठलो न्ही, सो म्हणटा हेका पळय न्हाळयता. हेका न्हाळोन न्ही एकदां तो फ्री जातलो, मागीर हांव मागीर सगळें म्हाजें काम आहा तें करता. न्हू यश्वीक? कितें बुर्र हां ना गे नायत तेका हांव. मम्मी म्हणटा क्लीन कर, न्हायता हांव. रोखडो जातलें न्हाळोन ताका लागून. तेका सुंगटां खूब आहा ते. किंगफिशाक मीठ लायता. एक एक म्हाका पीस करून ताका मीठ लावंक जाय, ना की आतां पिसळटलें मागीर तें. सो हें पळय, हें 4 आमकां आतां भाजों शिनात. आतां जेवणाक नाका कांयच. सो अशें मीठ लावन दवरता. मातशें ताका मीठ लागो न्ही मागीर ताका मसाला करतलें हांव. आमकां बार्बेक्यूचें कांय इतलें आयडिया ना, कळ्ळें न्ही. सो मागीर म्हटलें आमी एक्चुली आमचें प्लॅन आसलेलें हांगा करया म्हणून बार्बेक्यू. मागीर रेंव म्हणपा लागलो रिस्क घेनाका म्हणपा लागलो, कित्याक तें मागीर खूब धुंवर बी जाता हाका न्ही. आनी आमचें स्टँड इतलें व्हडलें आहा तें अशें ना, इतलें व्हडलें आहा. सो अशें रेंव म्हणपा लागलो हांगा नाका म्हणपा लागलो. बेश्टें रिस्क कित्याक टॅरेस बी आसलें ओके, आंगण बी ओपन एअर बरें पडटा. ओपन एअर अशें करप आसता तें हें रेंव म्हणपा हें धुंवर जातलें म्हणपा लागलो घरान. सो रेंवाचें तें घर आहा न्ही, तेंचें आंगण आसा. सो आमी थंय करया म्हणपा लागलो. सो ताका लागून रुबिना सगळें सलाड बी रेडी करून दवरतलें. सो हांव हांगासर हें सगळें मीठ लावन दवरून हेका बरें मीठ लागोंक जाय. मागीर बार्बेक्यूचे मसाला हांवें व्हिडियो पळयल्ले, तितून एक बेसन एड केला. तो रेंव म्हणपा लागलो बेसन बी कांय घालनाका म्हणपा लागलो. सो ताका लागून काल डॅल्फिनोच्यान सुहाना चिकन तंदुरी मसाला हाडला. दही घाल म्हणपा लागलें आनी बरें मिक्स करून पातळ लाय म्हणपा लागलें, थीक लायनाका म्हणपा लागलें मसाला. सो आमकां कांय आयडिया ना न्ही, आमी केन्ना करूंकूच ना न्हू शिना. हय, सो आतां म्हाका कळटलें रेन कसो करतलो न्ही. तो रेन दुबय तेमी करतात. तो रेंचें पळोवन हांव पळयतलें. नेक्स्ट टायम बारीक शांग करपाचें आमी न्हू शिना न्यू इयर पार्टी. आमची चड आयटम नासता शिना, थोडेशें आसतलें चिकन अशें करया आमी. ट्राय करया न्ही. पळया कितलें धूर घरान भरता मागीर पळोवया मागीर. पळोवया करून पळोवया हय न्ही. आतां हाडला मागीर कितें करतलो? भायर करूया. भायर करा वयता आसूं करून पळोवया. इल्लेशी भयण बी येतली न्ही आतां क्रिसमसाक. हांव इल्लेशें करून पळयतलें कशें कितें कळटलें आमकां. हें खूब आहा न्ही हें. फॅन आसा न्ही, फॅन वयतलें. विंडो ओपन दवरलें न्ही फूल वयतलें. आनी हें खूब आहा न्ही तें, हांगा तर जावचेंच ना घरान. सो ताका लागून. सो जाल्यार बेगीन लायता. सुंगटां हांवें न्ही हें पळय सुंगटां रेणाक कॉल केलें श्रीनाथान आनी सांगलें की सुंगटां बारीक आसा म्हणपा म्हटलें श्रीनाथान. रेंव म्हणपा आसूं म्हणपा लागलो तशें कांय ना, बारीक ओके म्हणपा लागलो. सो ओके, तो हें सगळें लायता. चिकन उरलां क्लीन करपाचें, चिकन क्लीन करूं ना. ताका मातशें फ्रिजीन दवरलां हांवें. हेका लावून घेता. हेड बीन दवरता हांव शिनात. कोण रेना हेड खूब लायक. म्हाका विचारतलो मागीर हेड कहाँ पे का म्हणून. हेड व्हरता की रेनाक न्ही बोडका बी खूब लायक. सो बोडकाच्या भितर हितून न्ही मांस आसता. सो कित्याक बेश्टें हें करूंक जाय. कोण खातलो खावं न्ही. कित्याच्या घरांनी तेंची फॅमिली आहा, मम्मी डॅडी आसा आनी चड लोक ना न्ही शिनात. आमी 8-9 लोक इतलेच लोक आसा आमी, चड ना. ओके, चला हांवें लावून घेता मागीर मेळटा तुमकां. सो जालें म्हाजें सगळें क्लीन करून मीठ लावन दवरलां, की ताका मीठ लागोंक जाय न्ही. मागीर जेयतली आतां जेवन मागीर मसाला करतलें. हांव मसाला म्हाका दिसता कमी पडटा.
2 हाडला आमी ते सुहाना चिकन तंदुरी. सो पळयता कमी पडले हांगा शॉप आमी हाडटलो वचून. सो 2 सुंगटां आनी थोडे इसवण आमकां फ्राय करता आतां जेवपाक. आई खायना सो आईक लागून न्ही हांव करतलें हें मशरूम घेतला, मशरूम बार्बेक्यू आनी पनीर. ओके ते मागीर क्लीन करतले म्हणजे मशरूमचे वयले स्कीन काडचे पडटा. ओके ते ताका आमी मसाला लायतले ते आईक लागून. आई खायना न्ही धाप सो इशुकाक न्ही तशें न्ही गे. सो इशुकाक न्ही आयज पंपकीन आनीक 2 घाल. पंपकीन दवरला ते मागीर प्युरी जाले न्ही इल्लेशे जाता. सो पंपकीन न्ही हांवें अशे पिसीस हाडलेले हे पळय अशे पिसीस हाडलेले हय 2 घाल. सो काल ताका म्हणजे काल हाडलेले हांवें मागीर पंपकीन घालया म्हटलें. ओके सो चला नुस्तें फ्राय करता हांव. हे पळय जस्ट थोडेशेच सुंगटां आनी इसवण मसाला लावन दवरला फ्राय करता. जेयता आमी अजून इशवीक न्हिदोंक ना. आयज लेट उठलो न्ही तो 12 उठलो न्ही. आतां म्हटलें भिना पंपकीन पुरो पंपकीन बॉयल करून ताका खावयता. दाम पुरो. ओके चला जेयता आमी मागीर ताका मसाला लावन न्ही रुबीना बापायले 1-2 वरां दवरूंक जाय खंय ताका मॅरिनेशनाक. सो टायम आसा आमी न्ही 7 o'clock हांगच्यान भायर सरतलीं. सो टायम आसा म्हटलें जेवून ताका लायता मसाला. सो कड आनी ते तंदुरी मसाला आनी थोडेशे लेमन घालून मिक्स करून लाय म्हणलें ताका. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां चला. सो जस्ट जेयली आमी इशवी न्हिदला. सो आतां न्ही हांव ताका मॅरिनेशन करून दवरता. डिटेल तुमकां हांव शेअर करचें ना कित्याक हें हांव फस्ट टायम करता. आयज हांव मॅरिनेशन करून न्ही थंयसर बार्बेक्यू करून खावून पळयतलें इफ तें बरें जालें न्ही मागीर तुमकां हांव नेक्स्ट टायम शेअर करता. हांव मशरूम न्ही हांवें बरें क्लीन करून घेतला. वयली आनी हांव स्कीन काडटा आनी ताका बरें वॉश करून न्ही उदक म्हणजे गळत तें उदीक सगळें गेल्लें आसा. आनी पळय पनीर अशें कट केलां हांवें लांबसर अशें लांबट. आनी रुबीना म्हणपा लागलें हें मसाला हाडला सुहाना चिकन तंदुरी मसाला, जिंजर गार्लीक पेस्ट, कड. सो तंदुरी मसाला कड मागीर जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून पयलीं मिक्स करून पळय म्हणपा लागलें. मागीर थोडेशें जाल्यार मीठ घाल नाजाल्यार थोडेशें तुका आंबट लागना जाल्यार लिंबूचो रोस घाल म्हटलां. सो पयलीं सगळें घालचें ना पयलीं हांव करून घेतलें मिक्स. ओके सो पळया कशें जाता तें फस्ट टायम करता न्ही. सो पयलीं हांव पनिराक आनी मशरुमाक न्ही मसालो लावून घेता. मागीर ते सगळें पॅक करता. मागीर चिकनाक आनी सुंगटाक आनी किंगफिशाक मसालो लायता. ओके तो पळयता इफ तो मसालो सपोज पावना मागीर धाडटा हांव तुका हाड म्हणून. ओके मेळटा तुमकां मागीर चला. सो हांगासर पळयात पनिराक लायले हांवें आनी मसालो न्ही सुहानाचे मसाला तंदुरी बेस्ट आहा. टेस्टी आहा सामको. पळयात बेस्ट आहा. हेका लावून दवरला हांवें. काय म्हाका शेअर करचें पडलें ना. मसालो पावडर मागीर दही घातला. मीठ सुद्दां घालचें पडलें ना कित्याक तातूंत ऑलरेडी मीठ आसा. आनी लिंबूचो रोस थोडेशें घातला कित्याक तातूंत ऑलरेडी आमचूर पावडर आसा मातशें आमटान लागता. ओके तो सगळें जाल्लें आसा. तें जालें आतां मशरुमाक लायता. ओके सगळें हांव न्ही मॅरिनेशन करून घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके हांगा 4 जाली एटलीस्ट ताका 2 वरां तरी दवरूंक जाय न्ही मॅरिनेट जावपाक ताका लागून. ओके मेळटा तुमकां मागीर चला. सो हांगासर पळयात जालें म्हणजे सगळें हें पळयात किंगफीश मागीर चिकन सगळें लायलें. आनी हे मशरूम न्ही जे कंटेनर आसलेले पळय मशरूम तितून घातलें हांवें बरें वॉश केलें तितून घातलें. आनी हे पळयात पनीर आनी हांवें मशरूम आसा आनी हें आसा प्रॉन्स. ओके तो सगळें न्ही आतां मागीर फ्रिजीन दवरूंक जाय आनी रॅप करतलें हांव ताका प्लास्टीक रॅप करून फ्रिजीन दवरतलें. सो जालीं आमी रेडी. तूं म्हणटली हांगा एक केक आनी कित्याक आसा शिवाची एनिवर्सरी उरला न्ही ते आमचे पेंडींग. सो आयज आमी सेलिब्रेट करतले थंयसर म्हणजे केक कटींग करतले एनिवर्सरीचे. सगळें हांगासर घेतलें अशें तें काड न्ही सगळें पिशवेन घालया. सो हें सगळें ते पळयात लायटर क्यूब हें सगळें रेनान काल आमकां तें घेतलें डेल्फिनोजान कित्याक आमकां तें कांय आयडिया ना. मागीर हें सगळें हें एका ऑयल बीन लावपाक ताका. आनी हें आसा बार्बेक्यू स्क्यूवर्स आनी हें काल आमी डेल्फिनोजान घेतलें हें पळयात. ओके सो सगळें काडटा आनी ताका एक बॅगीन घालता. हें सगळें हें आसा कोळसो हितून घातला. ओके ते सगळें काडटा एक बॅग. हय तें पनीर आसा. हय तें पनीर आनी तें हें हो रित्वी न्हिदलो उठत ना. आनी ते प्रॉन्स आतां कशें घालपाचें तूं घाल. तूं खंयचे पिशवेन घालता सावकास सावकास एकाच्या वयर धरूंक मेळचें ना फुट्टलें. हय प्लेट हांगा आसा प्लेट घे. सो सगळें हितून घातलां आमी हें पळय. हय तें बेगीन घाल न्ही. ओके केक सकयल दवर आनी घाल. हो पळय हांगासर हेजे स्टायल पळय न्हिदपाचें. उठ रे हय न्हिदलो तो ताका कशें कशें उठयलें आनी कपडे घातले. उठ रे पप्पाक सामान व्हरून दवर गाडयेन चल. टायम जालो रे तुजी बिना उठ. आनी हो हांगा पे करता मस्ती.
अरे फॅन जाय आसलेलो न्ही आमच्या घरा हा फॅन ते घरा हा इलेक्ट्रिक फॅन हो फॅन न्ही ताका ते फॅन जाय अशे वारे घालना पातळ पुट्टा लेना कार्डबोर्ड ये कट करके लेंगे शिवनाथ हांगासर लायट सेटिंग करता आमी हांगा करतले बाबक्यू मातशें लायट जाय न्ही बर्थडे कहाँ पे एनिवर्सरी केक लेके आए हाँ सो शिवनाथान म्हटले एकूच लाय म्हटले ते त्यान लायनाका कित्याक बरा खूब ब्रायट आहे पळयात दिसता सारखे एकूच पुरो सो हांगासर न्ही बॉक्स ओपन केला आता ते मी सगळं सेट करता सो हेका घातला हांगासर बसना खेळ म्हटलं हांगा आता न्हिदतलो तो 1-2 मिनट 3 मिनटां हय इश्वी खेळा सो ऑलमोस्ट आमचे जाल्लेले आसा बेलो रेनागे खूब माजरां आसा सद्या एकूच हांगासर बाकी सगळं खंय गेला खबर ना सो रेन म्हणटा आतां हें न्यू आसा पळोवपाक बरें दिसता मागीर सामकें हें जातलें मॅस जातलें अच्छा हालना क्वालिटी अच्छा है रूबी पट्टो सो आयज सगळे बाबक्यू रुबी ना रॅन करतले कित्याक आमकां माती गोबर काय खबर ना आयज पळयतलें हांव रॅन कसो करता बटर ब्रश है स्टोन वेट वाडोवपा लागून न्ही स्टोन घातला पळयात ना अरे देवा सर स्टोन ते अनेक मेळ्या स्टोन ना इथे चल पेपरच आहे पातळ काढ रुबीना हाडले हवा आहे 2 आसा एक्चुअली हे मेन जाय आता पेपर ना ते पेपर लाय वेट वाडपा लागून भितर स्टोन आसा 3-4 फातर मेळ्ळा आमकां आनी आसतले भितर स्टोन सो लागले हांगासर लायव्ह बार्बेक्यू करता लायफान केन्ना करूंकूच ना ते काजू फ्राय आसूं न्ही आज चिकन फ्राय करया काजू फ्राय करता आज चिकन फ्राय करया हे पेटपाकूच टायम लागता आनी थँक गॉड आनी आमी घरान करपाचे भितर इतले धुवर येता सारको हे म्हाज्या लायफान हे फर्स्ट टायम अशें हांव बार्बेक्यू करता लायव्ह जालें ऑलमोस्ट अर्दे फातरूच मेळ्ळा आमकां भितर कोणा खबर हय सावकाश पांय बी लागात जालें क्या रुबी घरा केल्यार न्ही सगळे लोक भायर येवपाचे जालें चडशे लागले अपेत इमी हांगा कॉमेंट्री करता रुबीन आई ते पळय बसून कॉमेंट्री करता आनी हांगा माजरू बसला हय धांवन येतले उजो आला म्हणून शिवाच्या घरा हांगसर आमी कॅप्सिकम कट करता आनी पयलीं न्ही आमी पनीर आनी मशरूम फ्राय करतले आई लागून कित्याक ती आई नॉनवेज खायना न्ही ताका लागून सो ऑलमोस्ट ते जाल्लेले आहा थंयसर सगळे सो हांगासर स्टार्ट केला आमी मशरूम हे पळयात फर्स्ट लॉट सेकंड लॉट आयज सगळें रॅनान करून जाय कित्याक आमकां कांय खबर ना या पर ना बरो येता ब्रायट येता मशरूम बेगिना खूब जातले कित्याक ते मशरूम सर्व जाता मागीर रोखडे पनीर हाडटा हांव पनीर मशरूम खूब आहा जालें इधर देख अरे रॅनाचं थोडं काय आयज रॅन स्पेशल बार्बेक्यू आम्ही फक्त खातली आयज ती आमकां काय करूंक कळना आतां पळोवपाचें रॅन कसो करचो मागीर नेक्स्ट टायम आमकां मातशें बरें पडटलें बेगीन घाल
तो झाले आमचे आता पनीर कैरेट काट करके हुआ और कुकम्बर हुआ कैप्सिकम चालू That smell is coming, no? आराम से लकड़ी पीछे लगा थोड़ा पीछे और थोड़ा पीछे बस परफेक्ट किवर जाय आमकां किवर सोंपले तो हे स्टार्टींग न्ही जाल्ले आसा आमचे म्हटलं हितून घालून दवरया डब्यान मातशे गरम उरतले जाल्यार मशरूम जाले आता फक्त पनीर उरला आनीक 2 ऊपर का येस पयलीं आमी वेज खाता वेज सो आता न्ही आमी चिकन फ्राय करता कितें चटनी में बना के लेना हमारी थी ये चटनी स्वीट टेस्टी आसा तो आता आमचे चिकन फ्राय शिव पळय हांगा शिव सारको जोरान आयज हवा भी सही लग रही है ना जल्दी ये हो रहे हो ना बर्न झालं नाही बर्न झालं खाऊंक बरं लागता बट हाडलं तुवें सगळे आयले सो आता न्ही हे किंगफिश फ्राय करता Better no, no. Put it like this. Yeah, yeah. ऐसे Yeah. असं हे करतो असं कर तो इंचान त्या साईडीचे असं राहा असं त्या साईडी असं कर सारं कर फोडता वचन कर सारं पुरा प्रॉन्स असा Where is my mobile? With him. Rizk berlaya. Good boy. किंगफिश आणि मसाला नाही बरं झाला खरंच मग ये कोई ना इधर का आता और आएगा फिश Berlaya. घे रे ना मग आता प्रॉन्स Pura tu pura pura. किंगफिश Get that, and just brush it like this. इथे मार 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 हां तू खाला मारतो गिर 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 नीचे ये गिरे ना ते काढ इथे ते सगळे काढ ये मी प्रॉन्स खाऊ घे फिश शुंठ कटकता असा पप्पा शुंठ हाय कर Hi. Ah, wait. No, no, no. कामार मोडले अंगा बहुत मेहनत किया है बहुत मेहनत बोला उसे उन्हीं का ही सब हम लोगों ने किया है पूरा उठ रे आनंद को दिखा झालं आनंद आमचे लास्ट बॅच किचन चिकन किंगफिश ला प्रॉन्स झाले सगळे फ्राय केले केक कटिंग बोला केक कटिंग Yes. हम लोग गए हैं कि मतलब बात भी करने नहीं हो रहा है चिकन को किचन किचन को किचन Chicken and all 200 रुपये 1200 होऊन जाते. मरण जेवण नाही का भेटते पडते Ka kasa? आकाश एंजॉय ये ले लो सलाड दे दो सो झाले आमचे बाबाची पार्टी खाऊन झाले सो आता आम्ही केक कटिंग करता टाइम झालो 10:30 सो बेगीन आमी केक कटिंग करून वयतली आमी सो हे आसा आमचे एनिवर्सरी केक तो बेगीन बेगीन केक कट करता Na melat na wala ni. मेल्ट घातले बिस्किट केक चल रे आकाश यो काढ्या शुगर काढ्या केक खाऊया अरे क्या ए यो आकाश चल आणि एंट्री Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary dear mummy papa. Happy anniversary to you. बाबा Yay!
नेक्स्ट बेबी गर्ल आ जाए नेक्स्ट इज बेबी वांट बेबी हम तो हमारे तो हो गया ओसामा रेहान आपको और किसको शिव आंटी अब्बा ने भी ले लिया अब्बा ने ले लिया क्या नहीं लिया कौन सा दीदी? यू शिव एंड तृप्ति फॉर दिस अमेजिंग इवनिंग बहुत थँक्यू अच्छा रहा था थँक्यू बोल नाही आहे But I know हेंका लागून आमकां मातशें बाबक्यू करून मेळना आमी खंय करता बाबक्यू बरें जाला बाबक्यू ना बहुत बहुत Yeah. अच्छा था एवरीथिंग हांगा पावले सगळे Seriously. सुंगटां चिकन पापलेट खंय कोण हांगा पावले बहुत अच्छा था बेस्ट आमी हेंका लागून चालते मैरिनेशन एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा हे पण थँक्स टू रियान बिग थँक्स टू रियान ही ओनली डिड उभे राहून आम्ही काय करू ना काय खाऊ रेहान, ओसामा, ओसामा बरें केलं ओसामा थँक्यू रियान कुया रे रियान इज रियान तिका आई कुय रे रियान तिका थँक्यू रियान आणि बाबक्यू जाय चकाचक तू ऐक ना बेटा चकाचक न्यू असलेले तू ऐकत नाही ताका सांगले ओसामा कन्नाका म्हणून ऐकत ना तो करपा लागला Because after going home, no, we have to clean. आणि बाबा नका वा वा अरे रिवी राहिले सगळे झाले की रिवी राहिले ओसामा रिवी ना आता हिला मेरे हाथ में साबुन है वो साइड में ले हो गया ये लेके जा चल 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 रियान ऑल्सो स्टार्टेड वाइपिंग हां शिव हां पानी में खेले तुम्हारा अच्छा हां ओसामा हाथ के बेस्ट हां बेस्ट है पहले ओसामा की वाइफ को कुछ टेंशन नहीं होगा तो वाइफ को पता ही होना चाहिए ये सब हाँ बता मत हाँ वाइफ को बोलेगा नहीं हाँ ये आज से मैं बोलेंगे ऐसे वाला दिखाना है सो पावली आमी घरा थंय आनी ब्लॉग एंड करूंक ना सो म्हटलं हांगाच घरा ब्लॉग एंड करता शिवातान म्हाका गिफ्ट दिला क्विक तुका दाखयता हांव बेगिना बेगिना सो शिवातान म्हाका हे बॅग हाडलाय पळय एनिवर्सरी गिफ्ट हेजे फाटल्यान स्टोरी आहा सांगता तुमकां हे बॅग हांवें डॅल्फिनोजान पयल्ले हेजे कॉस्ट आसलेले 1500 1,500 आसले म्हणून हांवें घेवंक ना हें बॅग आनी शिवातान हें खंयचे हाडले पणजीसून हाडले कितले 480 खंय आनी 1,500 खंय पळयात डॅल्फिनोजान इतलें एक्सपेन्सीव सो म्हाका तें आवडलें म्हणून घेवन येयलें तो सो हें पडलें 400 थँक्यू आं एनिवर्सरी गिफ्ट हां चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनला सबस्क्रायब करात आनी बाबक्यू इतलें इजी न्हू आयज कळ्ळें म्हाका खावपा बरी दिसता ते घासपा नाका आनी करपा नाका खरेंच आं हॅक्टीक सामकें पुरो आतां आनी बाबक्यू नाका ओके चला तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हणटा बाय आं